मोपा लिंक रोड बांदकामा आड 14 जूनाक याचिकेची सुनावणी जातली। लिंक रोड करपी अशोका बिल्डकॉन ह्या कंपनीन पर्यावरण परवानो घेनासतना व्हड प्रमाणात झाडां मारून ती जमनीन पुरयली। पर्यावरणाचे लुकसाण करून सैमीक स्तोत्र पुरवून हे काम जुजा पावण्यार सुरू आसा। ह्या कामाक पर्यावरण परवानो घेतिल्लो ना असो दावो करून पीडित शेतकारांनी हरीत लवादा कडेन याचिका दाखल केल्ली। हे याचिकेचेर 4 मे दिसा सुनावणी जाली। संबंधित खात्याक हरीत लवादा कडेन नोटीस धाडल्या। आज आमी हांगा मोपा लिंक रोडाचेर सायटीचेर जे काम चालू आसा थंय आज उबे आसा आनी जे तरेन हें काम चालू आसा त्याची स्पीड जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता आनी जुलय ऑगस्टा मेरेन ह्या रोडाचें काम कंप्लीट करतले। आनी आमी जी ह्या लिंक रोडाच्या बाबतींत जे ऑब्जेक्शन फायल केल्लें NGT कडेन जें आमी पिटिशन फायल केल्लें ताचें आयज हियरींग आशिल्लें आनी आयज आमकां अशें कळ्ळां की ती डेट आतां आयची कांयच हियरींग जालें नासतना त्याची डेट आमकां पोस्टपोन करून आयज 14 जुलय ही डेट दिल्ली आसा। सो आतां आमकां 14 जुलय जायसर आमकां वाट पळोवची पडटली